नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे पळय हेका दोडगे म्हणटा, थोडे लोक हेका घोसाळे म्हणटा। आनी हे दोडगे आसता पळय ताची न्ही हे पळय सायडीक अशी रेश कशी आसता पळय काटे कशी अशी ती काडपाक जाय आनी मागीर धुवन ती शिनपाक जाय। हे पळय मागीर ती काडली की अशी जाता आनी मागीर हांवें ती धुवन हे पळय शिनली आनी तुमकां दाखोवंक दवरली हे पळय। आनी ही आतां घोसाळ्याची भाजी आसा पळय ताची न्ही हांव तुमकां बऱ्या पैकी भाजी करून दाखयतां आनी सिंपल सादी रेसिपी। ताका लागून साहित्य कितें जाय तर हे पळय सासवां जाय, ही आसा सोय नाल्लाची कोकोनट, आनी ही आसा ओनियन आनी ग्रीन चिली, आनी ही आसा तूर डाळ, ही हांवें भिजत घातलेली आनी आतां ही धुवन दवरले सायडीक। आनी लागतले तेल आनी मीठ म्हणजे ऑयल आनी सॉल्ट। आतां हांवें कायल दवरल्या गॅसीर आनी इल्लेशें पळय तेल घातलां, एक चमचो सुमार, चड घालूंक जायना ही भाजयेक। आनी ही घातली सासवां आनी कांदो आनी हिरवी मिरची। मातशी तळशीपाची, चड हे करप ना, मातशी। पळय अर्द मिनीट सुमार जाले हे पळय आनी कलर तेजो मातसो चेंज जावपाक आयलो तेन्ना भितर दाळ घालपाची। आनी भितर आतां भाजी घालुया। आनी ही फुगयल्ली दाळ उदकान म्हणजे ती आतां ही भाजी बरोबर शिजतली रोखडी। आनी हे भाजयेक ज्यादा उदक घालूंक जायना, इल्लेशें घालूंक जाय कित्याक हेजेच उदक सुट्टलें। आनी चड जर उदक घातलें जर ही भाजी आतां इतली दिसता न्ही ती इतलीच जातली मागीर शिजोन। आनी थोडेच उदक घातल्यार मातशी भाजी आमकां इल्ली मेळटली क्वॉन्टिटीन। आनी आतां तातूंत इल्लेशें गरम उदक घालता, हे पळया इल्लेशें घेतलां पयलें। आनी बारीक गॅस करपाचो आनी दवरपाची धांपून। आतां हिका बरी मातशी धवळपाची म्हणजे दाळ बीन पोना आसली की ना ताका लागून ती बरी शिजता। आनी आतां सोय घालपाची आनी मीठ घालपाचें। आनी एक पिंच साखर जाय जर तुमी घातल्यारूय जाता, कोणाक नाका तेंच्यांनी न घातल्यारूय जाता। आनी धवळपाची आनी आतां हे मातशें उदक उरलां पळय तें सुकोवपाचें। हे पळय आतां हातूंतलें न्ही उदक हे पळय सगळें आटलें आनी आतां ही भाजी बऱ्या पैकी रेडी जाली आनी बरी सुंदर सारकी आनी टेस्टीकूय बरी लागता। मुद्दाम तुमी अशी करून पळया। आनी समजा तुमकां तेल फोडणेक घालपाचें ना न्ही जर विदाउट ऑयलूय तुमी अशी करूं शकता, म्हणजे सासवां घालपाची ना आनी तेल घालपाचें ना, सगळें एकीकडे घालून उदक घालून शिजोवपाचें, मातशें उदक घालपाचें। आतां रेडी टू सर्व करता तुमकां।
हे पळया आता तुमकां रेडी टू सर्व केल्या. हे पळय दोडग्याची भाजी आणि ब्रेडा बरोबर खावपाची, 2 बटाट्याची कापाय भाजलेली खावपाची. मस्त रातचें जेवण सारकें जालें आणि भाजी जर रुचीक जाल्या सारकी. भुरगीं बी बरी आवडीन खाता. ही पळय आतां भुरगीं बीन अशी आवडीन खाता. ताका लागून अशी तुमी करून भुरग्यांक वाडा. आणि त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा, बरे कॉमेंट्स करा. सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा. आणि आता तुमचो टायम काढून तुम्ही म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही. हांव खरें मनांतल्यानूच तुमकां सांगता. खरेंच देव बरें करूं तुमचें आणि थँक्यू.